मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासारी आणि रांधप करचे मस्त सुलभ आईचे आमगेल गेस्ट जावन आयल्याची पल्लवी पै कोंचाडी दुकोनू आणि मस्त सानी पळयतना तुमकां कळटलें इंजिनियरिंग शिकता सयतल्याची आणि खंयची कॉलेज कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेज दुकोनू आणि मस्त नमनाचे पळय तांगेले टॅलेंट्स आसा आतां एपिसोड जाता जाता आमी पळोवया सो आईचे कसा स्पेशल डिश म्हणून तांगेल्या निमगुया नमस्कार आज हांव गुजरातात स्पेशल डिश खमण ढोकला करूं शिकयत आसा सो ताका जावका जाल्यार सामग्री एक कप बेसन ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪುರುಲಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟ್ जिंजर गार्लिक पेस्ट ह्या पुरे बॅटर करू जावका जाल्यार आतां पडना जावका जाल्यार ताल ससम तर्नी मिरसांग आनी हिंगू आनी तशी गार्निशिंग जावका जाल्यार सोय आनी कोथंबरी पालो सो हे बेसन म्हळ्यार चणा पीठ ओके बेसन गुजराती डिश जाल्यार निमतीने त्या स्टायलार सांगला बेसन म्हणून ओके स्टार्ट करूया कशी मेथड ओके फर्स्ट बॅटर करूक एक कप बेसन चणा पीठ ओके ओके चणा पीठ ताका 1.5 टेबल स्पून सपुरुलाव 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून सो पूरा मेजरिंग हाजेरीच करचें न्हू वय ओके त्या स्पुनानच तशी 3 चमचे साखर टीस्पून ಸ್ವಲ್ಪ मीठ हे कशी सॉल्ट टू टेस्ट आणि जिंजर गार्लिक पेस्ट त्या कितल्या स्वादानुसार सो तेदूळ त्या हांगा पेडावडा हाडला स्टीम आदवरका आणि उदक घालून बॅटर करचें बॅटर चड दाट येवचें न्हय चड पातळ येवचें न्हय साधारण आमगेले पोळ्या पिठात वय तितलेच पोळो इडली पीठ वय साधारण तशी हे बॅटर करतनाची प्री हीट करू पेडावण दवर येता ॲक्च्युली ढोकला करूक ताजे म्हळ्यार एक पेडावण आसता सो आमी घरांतू अशें इडली दोण्याचे पेडावणांतूय करता सो मेन आमकां म्हळ्यार लम्स येवचे न्हय ताका चण्या पीठ फर्स्ट घालका सो तुमी एक कप घालू हाडू बॅटर करचें तेन्ना कांय जायना वय कांय जायना कसं तुमगेले हॉबीज म्हळ्यार सिंगींग हांव मस्त फाटी आयकलें मस्त कळ्ळें ना सिंगींग आनी तुमगेले मस्त लायक आसा शिकल्याच की तुमी शिकल्या ज्युनियर जाला ओके ज्युनियर वय हांगा ते भजन इवन बॉलिवूड सॉंग्स वय करोके मागीर विंगड कसो आसा हॉबीज म्हळ्यार विंगड स्टिचिंग करता निडल वर्क आनी कुकिंग ऑब्वियसली आसा सिंगींग डान्सिंग स्किट वय सो इतली काळ आमगेले वासरिका येयल्त असेल गेस्ट पुराय मल्टी टॅलेंटेड आशिल्ली जी म्हणटाना आमगेले टिनेजर जावन आशिल्ली फस्ट ही चली आयिल आसा ती वय मल्टी टॅलेंटेडाची मस्त पुराय ऑपॉर्च्युनिटीज आसा आमगेले समाजांतू आनी ती कंटीत जावन आमगेले प्लॅटफॉर्म यूज केला म्हणून म्हाका सांगूक मस्त खूश जाता आसा आनी एक ढोकला म्हळ्यार एक ब्रेकफास्ट रेसिपी आमकां शिकून दिता आसा ब्रेकफास्ट म्हळ्यार ते हून खावेत थंड खावेत 4 टायमार खावेत रात्री जेवका जाल्यार खावेत ऑल इन वन आनी एक कसं म्हळ्यार आमी तू जिंजर गार्लिक पेस्ट घालता पక్కన ते ऑप्शनल जेवका जाल्यार घालत नाका जाल्यार नाका ते घालनी जाल्यार उपवासा म्हळ्यार ते एक लायक टिप दिला जिंजर गार्लिक पेस्ट जाय जाल्यार घालत नाका जाल्यार स्किप करूत तेन्ना तुमी ते संकष्टी दिसू पट्ट जाता विदिन 15-20 मिनिट्स हे जाता इवन कोणी गेस्ट सडन येता म्हळ्यार आरामसे करता सो बॅटर रेडी जाला वय तू म्हळ्यार म्हणके आमी ते गळलेली निमती एक लम्स ना वय तशी आनी आतां हे आमगेले पॅन ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालून ग्रीस करता थोडे ग्रीस करून घेवपा ताका कसं तेल ते कोकोनट ऑयल कशें येयलें तुका इंट्रस्ट कुकिंगाक तू ॲक्च्युली सान आसतना करतसिली आम काम दुखून भायर आसता सो म्हाका कसं इंट्रस्टिंग खावं कशें दिसता सो हांव वासरी वचून कसं एक्सपेरिमेंट वय यूट्यूबान तांणी पळय पळोवन कप मेजरिंग कप स्पून्स ते बेकिंग करता ओके सो बेकिंगाक ते पळय जावं का न्हू सो हांकां समा पळयाची नेक्स्ट एपिसोड
पुरो आनी येता की कटी जावन हांव बेकिंग कशी म्हणून दाखोवन दिवचें म्हणून दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता श्योर ऑलमोस्ट ढोकळा एक साधारण केका म्हणके वय स्टीम्ड हे स्टीम्ड असेल देखून फ्राय आणि पुरे काय नतील देखून एक डायट आके लायक आणि चण्या पीठ लायक नो वय चणा मैदा पशी चण्या पिठाचे आयटम्स वय ॲक्च्युली ढोकला करूक चण्या पीठ घालून यूज करताची आणि नाही तिंबत घाल नाही करताची सो त्या तिंबत घालता जाल्यार एक रात्री पुढे उडदा डाळी वय एक दीस पुढे तिंबत घालून मागीर नेक्स्ट दीस ग्राइंड करून त्या परे करता जाता सो ह्या इन्स्टंट ऑलमोस्ट इडली म्हणके ह्या इन्स्टंट डायरेक्ट करूयात सो आतां हें केला ग्रीस केला लास्ट इंग्रेडियंट म्हळ्यार फ्रूट सॉल्ट घालता चड टायम वेस्ट करूना डायरेक्ट स्टिमींग हाका दवरचें फ्रूट सॉल्ट घालतास 1.5 टेबल स्पून हे कसं फ्रूट सॉल्ट म्हळ्यार नॉर्मली इनो वय खंयचे फ्लेवर जाता हांव लेमन फ्लेवर घेतला इता म्हळ्यार ते लेमनाचे फ्लेवर ऍड जाता ऑरेंज फ्लेवर खंयचेय जाता कांय प्रॉब्लेम सो गाल भितर हांगा ग्रीस ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ घालता ते तेन पुग्गून येता सो अम्मा कनी कामा दोकोनी येताना कोरनो रेडी दवरनो संजवाळ दनपार ॲक्च्युली न्हिदताची न्हिदोन उठयतना कांय पण स्पेशल आसता सो पळयता तुमी फुल डबल जाला आनी हें घालून मातसो फ्लफी वे जाता खावचा इजी जाता ताका जल तितली वग्गी दवरून सोडका ना वय वेळ काडल्यार बेस तोपास वय फ्रेंड्साक आपोवन आनी पुरे करचेस की वय नातल्यार फ्रेंड्सा व्हरून दिवच्या वय केक्स आनी पुरे करतना केक्स शिकील की तुजी क्लासाची ॲक्च्युली सो घरकर बर्थडे न्ही म्हण जाल्यार काय बेकरी दोन ऑर्डर करता म्हणा ना हांव ॲक्च्युली करता कोणाले बर्थडे आसल्यार पळयतना अशी आसता जाल्यार मागीर पुगून वयता वय पुगून येता सेट कोर न्हू समाजी वय हे आमगेली इडली वरलं लास्ट पीठ पळय आमी घालताची तशीच स्टीम जावन स्टीम आयला सो ते परफेक्ट प्लेट असते हाका वय चढावणाक बेस्ट सो कितली टाइम जावं का मॅक्झिमम 7 मिनिट्स तितलेच ओके सो त्या रेडी जातना आमी पण्णा रेडी करूया पण्णाक ताल सो ऑलमोस्ट इन्स्टंट रेसिपीज म्हणायचं म्हणजे त्या पॅकेट आणि घेऊन हाड कोरका म्हणना बेस्ट ससम हाय असना हाय सो ऑफ कर येतात ऑफ करून ग्रीन चिली ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ऑफ केला आणि ಸ್ವಲ್ಪ उद्दा घालतात ताका ऑफ करता उद्दा ऑफ करता उद्दा घाल हां तशें म्हणते एक म्हणून उद्दा कसं घालचें म्हळ्यार हे ढोकला खातना म्हटल्यार गळे बैसला म्हणके जाता इजी जावन वचना सो उद्दा घाल्यार ढोकलाक उद्दा पिवचे म्हणटाची सो ह्या जाली की वे ओपन कर पण्ण घालसरी ढोकलाक उद्दा पिवचे ओके फस्टाक घालचे कट करतर गार्निशिंगाक जावका जाल्यार पुरे हां त्या प्रकार वय पुरा पातळान घेऊ का पुरा बंद कर वय बंद कर
बंद घालता रपाक बंद करून दवरप. ಸ್ವಲ್ಪ जस्ट एक 1 मिनिट ते तांदून घेवचे. वय तांदून घेवचं. हां. सो इतले जातरी डोकला जाल्या आणि जस्ट कट करून गार्निशिंग मात. सो इजी. सो वय आनीक एक विदिन 15-20 मिनिट्स 7 मिनिट्स या स्टीम करून आणि जस्ट इंग्रेडियंट्स घालू कितलं मेळ जावं 5 मिनिटे पुरो. सो चण्या पीठ आणि बोंबई रवा त्या सपुरू लावून. रेडी आस म्हण जाल्यार सोय इदी. सोय गार्निशिंग सोय ऑप्शनल. ओके. सो या खंडीत जावन एक ट्राय करची तसले रेसिपी आणि इजी आसा मेन. फुल दिवस तिंबत घालचे विषय ना. ज्याला तिंबत घालून करची मला त्यांची डाळी चणे डाळी गडपुडेची रात्री तिंबत घालून दवरका. नेक्स्ट दिसू त्या पेस्ट करून मिक्सीर पेस्ट करून तशें करचें प्रोसिजर. त्या लॉंग वता या इन्स्टंट व्हाईट कलर डोकला ते उडदा डाळी. वय 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 उडदा डाळी वय. सो नमनवार आमकां ब्रेकफास्ट दही आणि पुरे आता खट्टा कट्टा जलवा वय जावन आसता. ते कशी टेस्ट करचे जल्ला की ना. जाय जाल्यार स्पून तू जस्ट प्रिक्कोन पळयता. या येना नातला पीठ लागता. पीठ लागना अशें येयल्यार जल्ला जल्ला म्हण लागता. Dhokla is ready. आता वैरी चिके वैरयला. वय वय पुगून वैरयला. साधारण किती पट केला ही रेसिपी. सुमार पट केला. मस्त पडतं. सकाळी ब्रेकफास्ट करता कोर येतं. पुरा जण जात की विंगड बाईले विंगड पुरा जणांका इष्ट असेल रेसिपी. चढा साधारण एक 5 मिनिट भितर जावत असेल रेसिपी. खाली स्टीम मॅगी आणि इन्स्टंट कसं हाड कमा ना. होय एक हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी जाता सर. कट्ट कोण जातात मागीर गार्निश करता. हांव मस्त पटी ते इन्स्टंट पॅक मेळटा पळय ताजें ट्राय केला. जाल्यार पुरा रॉ मटेरियल्स घेवनूच करचे फस्ट पळोवचे आणि लायक आयला ते पळयतना स्पॉन्जी दिसता. ओके. सो लास्ट प्लेटिंग करूया. टॉपिंग्स सोय हे पण ऑप्शनल आता साखर पिठा का घाला ना मॅम. वय ते स्किप करत की केल्यार ताजी टेस्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಜತ್ತಲ್ಲ. इथं मला तू मीठ घालला साखर घालनी आणि प्लस फ्रूट सॉल्ट घालला तवे मिरच्या आणि मस्त काही साखर नाही पडला गोडा ಸ್ವಲ್ಪ जस्ट फॉर टेस्ट चंद दिसतं असं ऑथेंटिक डोकला त्याची लुक येतं असं. पुदिना चटणी का पुदिना कोथिंबरी पल्लो ಸ್ವಲ್ಪ चिंचांब आणि तर्ण मिरसांग सोई आणि गार्लिक सोय घाल. केका कुडकेशे जल्ला लाईक स्पॉन्जी जाऊन केक तू बेकिंग पावडर घालता छान तू यूज करीत की त्या इनो फ्रूट सॉल्टा बदला यूज करीत वे. सो रेडी टू ईट ऑलमोस्ट इन्स्टंट रेसिपी लायक स्पॉन्जी जावन सॉफ्ट दिसता सर. आमगेले इडली पशी एक्चुअली सॉफ्ट आसता. खावन पळयता. पुदिना चटणी घाल्यार मस्त आनी काही लायक फ्लेवर येता. ऑप्शनल तवे वय लायक जाला आणि तिणे ऑलमोस्ट गुजराती स्टायलारीच केला ते मस्त लायक जाला आणि त्या पुदिना चटणी ಒಟ್ಟು खावेत नातीले खावेत. नातला तीख चटणी करूया. तीख चटणी त्या कशी नाही त्यांची मिरसांग आणि पुरे चड नॉर्मली डोकलाक तीख चटणी असता. लायक जाला एक खंडीत जावन तुमगे एक ब्रेकफास्ट रेसिपी मेळ्ळा म्हण हांव लेखता. हे एक रेसिपी जाली अनेक एक स्पेशल डिश पलवी आमकां दाखोवचार आसा. खंडीत जावन वेट करून बसयाची. आमी आतां येताचे एक ब्रेका नंतर.
Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 98863 99007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक. स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासरी तुमगेल कथे रक्तशिलेची पल्लवी पै आमगेल ओटासाची एक लायक ढोकला ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करची तसल एक रेसिपी दाखयलेला आसा आमकां. आतां नेक्स्ट एक कसकी आमकां स्नॅक आयटम दाखोवचे ते म्हणून दिसता म्हाका. हांगे कायले न्ही दवरला मोस्टली कसकी डीप फ्रायड आयटम आसता. कसा तयार करतास तू? आता हांव क्रिस्पी कॉर्न कबाब करतास. स्वीट कॉर्न कबाब चेडू अखंडित जावन इष्ट जाता आनी फॉर ऑल एज ग्रुप्स साधारण डीप फ्रायड आयटम्स म्हळ्यार प्रत्येक इष्ट जाता. सो कसं पुराय जावका हाका क्रिस्पी कॉर्न कबाब हाक जावका जल्ला ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಶಿಜಲಲ್ಲ ಬಟಾಟೊ ಪಿಯಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುದೀನಾ ಪಲ್ಯ घेतला ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಯ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್. सो फस्ट मॅश पोटॅटो राब त्याच्या पेस्ट पुढे या एक ग्राइंड कोरका ओके कॉर्न बॉईल पुरे सो कॉर्न शिजलेलं त्याचे कर्नल्स काढू ते शिजवून जातरी ते ग्राइंड करून घेऊ. ग्राइंड करताना उद्दा असतं ना उद्दा असल्यावर तर मायरी पेस्ट शिजत त्यांना खाऊच्या मिळणार आता. कितले साधारण कोर्सली ग्राइंड की वय कोर्स खाऊच्या मिळतात. ओके क्रिस्पी शिजून घेऊची एक इम्पॉर्टंट स्टेप ना वय शिजोका वय शिजोश मला नॉर्मल उदका घालून शिजला रे जाता. सो कॉर्न युजुअली पॅकेटाचे ते मेल्ट हाडचे की हाण ताजे कसं नाही जाता त्याच गेला रे आपास डबल काम असतं त्या काढताना वय पॅकेट जला रे आराम एक बाउल कॉर्न घेतला वय आणि कितले जण सर्व करचे ताज वेळ असतं मल्टिप्लाय केलं वय या तेल दवरला ना ऑन कोण दवरला नका सो चाइल्डहुड पुरा काही जल तुमगेले उंगाच मंगळूरांत वय कंचाडी तो पण आणि कसं पुरा ऍक्टिव्हिटीज चड जावन पार्टिसिपेट करचे ॲक्टिव्हिटीज मला लास्ट टाइम हांव डिस्ट्रिक्ट लिओ प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली लिओ वय. सो लायन्स तुमकां गोत आसता पुरे जनाकय. सो लिओ म्हळ्यार यूथ विंग म्हणटात ताका. लिओ म्हळ्यार LEO लिडरशीप एक्सपिरियन्स आनी ऑपॉर्च्युनिटी. चेडवा लेवलान तूं लिडरशीप तांकां एनकरेज करचें मोटिवेशन दिवचें त्या पळय लिओ अंडर येता. सो ते कॉन्फिडेंटली उलयता आमकां कळटा तसले आमचो बॅकग्रावंड आतां येवन आसच्या पुरो म्हणून. सो तुमगे ल्हान अम्मा मिगल अन्नाल नाव प्रशांत पै म्हणू अम्मा पूजा पै तुमकां सगळ्यांक गोतशें पुरो. हांव वेंकटरमण देवस्थान कोंचाडीच ट्रस्टी जावन आसा. प्लस लायन्स BJP आनी गणेशोत्सव आमगेल कॅनरा एसोसिएशन पुऱ्यान ते आसता आम्ही आनी पुरे जन साधारण सांगतना कळटा मस्त लिस्ट बॅकग्राउंड कशी पुराय आनी ॲक्टिव्हिटीजान पार्टिसिपेट करता म्हणून. तशी आम्मा BJP महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट BJP महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट जावन आसा. सो आमी सो ऑब्वियस इट्स लायक टॅलेंट आयला तांगेल दोकोन म्हणून. सो स्वीट कॉर्न जाल्या आतां हाका बटाट घालता. पोटॅटो शिजोवन पील करून शिजोवन ग्रेट केला हांव. जाय जाल्यार स्मॅश कर येता ग्रेट कर येता कसं नाही जाता.
अक्का पियाऊ सो ती इंजिनियरिंग करतस म्हणल्यार म्हणटा ना हे हक्क टाइम कशें मेळटा अक्का ॲक्च्युली उणे जाल्यार एग्जाम टायमार रज चड आसता फूल डे करांतू अशें एक एग्जाम आवडा चड जेवचे चड एक्सपेरिमेंट करचे चड हे जेवचे तशें ಸ್ವಲ್ಪ जिंजर गार्लिक पेस्ट ग्रीन चिली ठीक म्हणा प्रीती तुका मस्त हय स्पायसी ಸ್ವಲ್ಪ मीठ गरम मसाला पुदीना कोथिंबरी पल्ला पुरा एक पट्टी चेडे सांगितले इंग्रेडियंट्स पुरा घालायचे घालचे वय ಸ್ವಲ್ಪ लाईम ज्यूस घेतला इतलेची त्या लास्ट कबाब करताना सो या आता चंद कोणू कबाब शेप पारे हाचे सो हॉटला बाय येऊन की वच्ची तुम्ही ना तसंच घरात असतं बाहेरची पळून आयडिया मेळटा त्या करून तेच ट्राय करत ना घरात तू सो लिओन कसं पुरा ॲक्टिव्हिटीज केला लास्ट टाइम मस्त ॲक्टिव्हिटी केला तांतू ಸ್ವಲ್ಪ हें करच हायलायट करच म्हळ्यार आमी केपीटी पोलीस स्टेशन वचून तांकां रक्षाबंधन तांकां राखी बांधून केला प्लस गांधी जयंती वेळार ऑर्फनेजा वचून तांकां तांगेलोट खेळणो तांगेलोट टायम स्पेंड करणो प्लस हें लिओ ट्रीट म्हूण केलेलो आमी घरान तुल केलेलें खाण वयर ऑर्फनेजा वचून तांकां ट्रीट दिवचें आमी लायक एक इनिशिएटिव्ह इवन ते सोल्जर्स हांकां कोण पोलिसांच्या रक्षण केलेल्यांका राखी बांधून ते एक मस्त लायक एक इनिशिएटिव्ह ते आयडियाज कोणाले आमी करताच म्हळ्यार आनंद करता आसताची सो पळोवन करतास आमी करचे तशें म्हळ्यार आमकां मेळची टर्म 1 वर्साचे करचे पुरे 1 वर्सान अवॉर्ड्स आमी कितलें काम केलां ताजे वयर अवॉर्ड्स मेळटा खुश जाता इतली पुराय अचीव केला म्हणून आनंद कशी की तशीची दुवय जावच्या वतस ते खंडीत जावन केन्नाय एक पळोवन आयलेचे एक विशय म्हळ्यार आमी कशी तांकां हॉड करताचे अपब्रिंगींग आतां सकड चेडवांक सो ऑल द बेस्ट पल्लवी असल एज तुगेले कार्यक्रम चलते रब्बो थँक्यू सो आतां 1 टीस्पून राईस फ्लोर घालता आसा आनी 1 टीस्पून बेसन हें कसं लायक अशी त्या बायंड जेवच्याक चंद करून आतां म्हाका कबाब शेप येवका गट्टी जेवच्या वय सो ते प्रॉपर मेजरमेंट सारी कोरका जाता ती काय करता जाल्यार एडजस्ट करू करत की एडजस्ट करून मला पिट्टी घाल न्हू एडजस्ट करत तसं जावन त्या कॉर्ना भितर उदक आनी कसले आसचें वय ताकाच म्हटलं शेप येना सो आतां मी कबाब करूं स्टार्ट करूया फस्ट हांव हाता ताल घालून घेतात स्टीक जायना तशी ओके अशी शेप येवका न्हू सीख कबाब कशी जाता टिक्की वय करूया आतां हे फिंगर्स म्हणत वय कॉर्न टिक्की फिंगर्स अशें केलें इतली पुराय कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज ट्राय करतना कोण हेल्प करची तुका चड जावन घरा आसल्यार प्रसन्न आमगेली तंगी प्रसन्न आपय म्हणून ती हेल्प करता सो तिका इंट्रस्ट आस की अशी मस्त तीच जावन करता की तुका हेल्प करूंक हेल्प करता प्लस हांव तिका हेल्प करता तीन कसं करता सो दोग जाणे मेळून मस्त करता ती कसं करता आता ती आतां फर्स्ट पियूंत आसा कॅनरा पी यू कॉलेजांत तिगेले मस्त पुरा ॲक्टिविटीज अशें पुराय आसा की ती डान्सांत आसा डान्स पुराय भरतनाट्यम केला तिणें एग्जाम्स पुराय सो इन ऑल फॅमिली ऑलमोस्ट केन्नाय बिजी की म्हणून डान्स म्युझिक सिंगींग तूं वच म्हणलें वय सो सिंगींग कोणाला शिकली सिंगींग हांव लायक फस्ट वसंत नायकाला शिकली मागीर रवी किरण म्हण सर मागीर सारंग पांडे सर म्हण आसलो मागीर देवराज म्हण आसला कितली वर्सां सूर केला इतली जनाला शिकूंक जाल्यार सूर करूं 5th स्टँडर्ड
स्कुलान तू सूर केला मला स्कुलान तू एक टीच करू वय, येता वय. मला तशी ते दुखून सूर जालेला आता इंजिनियरिंग तर पुरे रबला सद्याक ताजी मध्यान तू कुकिंग करून असेल पळय नवे नवे डिशेस ट्राय करचे म्हळ्यार खंडीत जावन एक राउंड ऑफ एप्लॉज दिवं का आणि त्या वेळी लायक ढोकला हांव ट्राय करून पळयला हें पळयतना मस्त टेस्टी आसा म्हणून दिसता आणि हॉटला वचून हे पळय तेलाच आयटम्स खावचे पडले तेल गिरणाचे कसं म्हणून आमकां गोत्त आसा ना इवन ग्रीन जावन अशें तेलान तू तळचे आसता केला म्हणटना हें घरान तू केल्लेलें चेडवांक खावयाची हें रेसिपी खंडीत जावन करून घेयाची आनी चेडवांक खावयाची टेस्टी अँड फ्रेश होममेड सो इतले सकड कुकिंग सिंगिंग अंत पूरा आसतना शिकवण कशी शिकवण मॅनेज करून वता वय डिस्टिंक्शन मेळटा बरें ते ओके सो सिंगिंग प्रोग्राम आनी खंय दिलेलो आसली वय देवस्थाना पळय दिला वेंकटरमण देवस्थान काशिटा ಕೊಂಚಾಡಿಂತು आनी शारदा महोत्सव वेळारी साधारण मंगळूरच्यान पुरो जनाक गुर्त आसा पल्लवीला आयट म्हण आमी पळयला मस्त स्टेजार जाल्यार आमगेले वीक्षक मंगळुरा मात्र न्ही हे वर्ल्ड वायड पळोवत तसले एक कार्यक्रम जाल्यार ती हांव नेमूक पडटा पल्लवीक तांगेले अचिवमेंट्स सो अचिवमेंट्स कशे पुराय आसा अचिवमेंट्स म्हळ्यार हांव स्कूल आसतना म्हाका एनसीसीन आशिल्ली बेस्ट आउट गोईंग एनसीसी कॅडेट अवॉर्ड मेळ्ळा आनी पयरी लिओन तूं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिडरशीप अवॉर्ड तसले पुरे मेळ्ळा प्लस मोमेंट मस्त म्हळ्यार बोर गेला की म्हण घर शोकेस ताजे एक हें आसा वय राख आसता एक पटी घालतना कितली घालयता तूं ताल 4 जो 5 साइज आणि ताल वय चिके दूर दूर घालची लायक दिसता वय वय आनी ताका रवा कोटिंग दिवचें आसा तेन्ना ते क्रिस्पी जावन येता ओके तशें सो आतां रवा कोटिंग लाइटली कोट करता वय सो ताल ऑन करून होन वय ऑन करूं लोळो का तेका मडस्तान घाल्या ट्राय करता असं फक्त ऑयल चड यूज करूनच म्हळ्यार पॅटी करून जस्ट तवान थंय हें कर येता आनी कबाब केला हांव खंयचे शेप तुमकां मुद्दुशे जावं जाल्यार सर्कल कसले करू हे मान मस्त इनोवेटिव्ह दिसता आतां चेडवांक पुराय असले स्टायलारी दिल्यारी वय इवन स्माइलीज करून वय सो तेरा वेळार भोंवचे आनी आसकी फ्रेंड्सा लोटयूच की अम्मा लोटयूचे अम्मा लोटयूचे फ्रेंड्सा लोट भोंवचे वेरा पास ताची तयारी साधारण एक 10-12 दीस फुडेची स्टार्ट ड्रेस खंयच्या वय ऑर्नामेंट्स कितले वेळ आसता तेरा वेळार रात वय सांत भोवन चारंबरांनी पुरे खावन आनी भजने सुत्तांनी पुरे जावन वसन जावन मागीर वचचें एक मिस करू जायना तील तसल विषय वय गोल्डनिश जगता आसा सो फुल गोल्डन जावपाक दोनी सायडान सो ऑलमोस्ट कलर आनी पुरे आयला ब्राउनिश गोल्डनिश जाला सो काड येता पूरा शिजोनो घालली निमकी मस्त चड टाइम वेळ ना घेना आणि त्या बबल्स येवची राप्त पळय तेन्ना कळटा जाल्ले म्हणून ऑलमोस्ट पूरा फ्राईड आयटम ताक तशीच क्रिस्पी कॉर्न कबाब रेडी टू ईट भारी चंद दिसता सर प्लेटिंग मस्त चेंज जाला कमेंडेबल आसा हांगे टॅलेंट्स कुकिंग स्टाईल आणि प्रति एक ॲक्टिविटीच्या विषयी तांणी आमकां सांगिल्लें आसा म्हणटना कबाब खंडीत जावन लायक जावन आसा पुरो लायक दिसता ते शेप ताजी टेक्स्चर पुरो पळयतना रेस्टॉरंट स्टाईल जाला उना उना आसा वय भारी लायक आसा सो ते वाईट मायनीज सॉस ते रेडीमेड मेळटा ते वय ऑप्शनल तुमकां चटणी जावं जाल्यार चटणी केचप जावं जाल्यार केचप कांय नाका जाल्यार अशी वय खावे मस्त लायक जाला हांव ते खंडीत जावन पुरे खाता एक स्टार्टर रेसिपी आमकां मेळ्ळेलें आसा एक ढोकला रेसिपी मेळ्ळेलें आसा सो हे एक एपिसोड तुमी खंडीत जावन लायक करताची आनी येवचे एपिसोड्स तुमी लायक करताची म्हणून हांव लेखता आमगेले यूथ ऑफ GSB नम TV दोनी हाजेरी यूट्यूबारी पेजार आमकां लायक शेअर अँड सबस्क्राईब करायची आणि पल्लवी पयना हांग घेवन आमकां तांगेले सुपर टॅलेंट दाखयलेला का
हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता धन्यवाद. आनी ओपास आमगेले वासारीक येवन असलेची लायक इनोवेटिव्ह डिशीस दाखोवन दिवका म्हणून हांव Sure. ओपास तांकां रिक्वेस्ट करता. Sure. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून. थँक्यू.